Just imagine. मित्रांनो तुमका हुनहुनीत परबी एप्रिल फुलाच्यो एप्रिल फुलाच्यो सगळ्यांक बिलेटेड पण हुनहुनीत परबी. कसो गेलो तुमचो एप्रिल फूल? म्हजो कसो गेलो कारण विचारता. माझा एकदम बेस्ट गेलो एकदम मस्त. 1 एप्रिल म्हणजे माझ्या खातीर सणासारखो. एप्रिल फूल येती घरा तोची दिवाळी दसरा. पण कितें सांगा, एप्रिल फूल ह्या दिसा फटींग आसता पळय, सगळे फटींग सांगतात. आता एप्रिल फूल ह्या दिसा चर्चिलान कसली बंडना मारली ती पळया. मुगेली पार्टी ची इंटरनॅशनल, मुगेली पार्टी ची इंटरनॅशनल, मुगेली पार्टी ची इंटरनॅशनल, ची इंटरनॅशनल, ची इंटरनॅशनल, ची इंटरनॅशनल. केदें बंडल? तृणमूल काँग्रेस इज इंटरनॅशनल पार्टी म्हणटा चर्चिल. ते कितें भाकरी ती इलेक्शन म्हणल्यार रे? हा ते एमपी इलेक्शन म्हणल्यार भाकरी रे? खंयच्या तरी साऊथ गोवा कॅन्डिडेटाक भाकरी आवडटा. ह्या शुअर भाकरी खावपाक आवडटा. आम आदमी पार्टी या पक्षाक लोकसभा वेंचणूक 2014 ह्या वेंचणुके खातीर जाहीर पाठिंबो दिता. गोवा राखण मंचान आम आदमी पार्टीक लोकसभेक इलेक्शनाक जाहीर पाठिंबो दिला. ते बी 1 एप्रिला दिसा. चितपार कितें जाता ना, कित्याक म्हणटा हांव सांगता तुमकां कित्याक ते. लिंडनान 1 एप्रिला दिसा मिकी पाशेकोच्या कानान कितें तरी सांगलें तें आमी आयकलां म्हणून आमी अशें म्हणटा 1 एप्रिला अशें डेंजर. मिकी भाई आमी कितें करुया, आमी बेश्टेच बीजेपीक सपोर्ट करता अशें डिक्लेअर करुया. समजा बीजेपी NDA फूल पावरान येयली जाल्यार आमकां मायनिंग कॉर्पोरेशन मेळटलेंच. आनी समजा UPA येयली, काँग्रेस येयली जाल्यार तुज्यान क्लेम करूं येता की इशू बेस्ड सपोर्ट आशिल्ल्या कारणान यू हॅड सम इश्यूज विथ CM म्हणून तुवें स्वता तुवें बीजेपीचे 2 सीट उडयले म्हणून. एवरीथिंग इज फ्लूक न्हू. काय तुका मात सांगू नाका हें. Just imagine. आणि 1 एप्रिलाक पणजे म्युनिसिपालिटीन मिटींग जालेली. ती पळोवन आमकां ज्युस्त कळ्ळें की ही बेश्टी फटींग मिटींग. इतली शांत मिटींग, ती बी CCPची. आणि ह्या फुडलो शालोम सार्दीन वोडका घेवन प्रेस कॉन्फरन्साक बसला आणि आमकां कसो दाखयतना आजून कितें आपूण उदक पियाता कसो. एप्रिल फूल दिसा आमकां एप्रिल फूल करता. आणि चर्चीन पॉलिटिक्सान पडचें न्हू, इट्स अ सीन. पाप तें अशें एक्चुअली मिकी पाशेकोन म्हटलेलें. पण विजय सरदेसाय एप्रिल फुला दिसा म्हणटा की ते कायदून म्हटलेलें म्हणून. कितें हें? आमच्याच चॅनलार म्हटलेलें आनी आमकांच बंडलां. Churchill's refusal to speak against the attack on the church alone shows that he accepts what Kaitu says and he agrees with Kaitu's stand that the church should not interfere. आता पब्लीक हांकां 12 तारखेक 12 एप्रिलाक फूल करिना जाल्यार पुरो. ह्या सगळ्यांक घेवन एप्रिल फूल ह्या दिसा जस्ट इमॅजिनान एक डिबेट आखली. 1 एप्रिलाक जस्ट इमॅजिनाची साऊथ गोवा कॅन्डिडेट्सा बरोबर डिबेट. Just imagine. नमस्कार. आयज आमच्या बरोबर आसा साऊथ गोवाचे 8 हेवीवेट कॅन्डिडेट ह्या डिबेटीन. 8 साऊथ गोयचे हेवीवेट कॅन्डिडेट. हेवीवेट आणि जुवारी पूल एक. बहुत नाइंसाफी आहे न्हू. सारकें न्हू. आसूं सिरियस. नरेंद्र सावयकर आसा. नमस्कार कर. अलेक्स रेजिनाल्ड नमस्कार कर लोकांक. स्वातीताई लोकांक नमस्कार कर. राजू बाब अच्छे. गोविंद गावडे नमस्कार. वोट लोकांक नमस्कार कर. सावियो बाब सी हाय टू द ऑडियन्स इन इंडियन स्टाईल. आणि 8वो जो कॅन्डिडेट आसा हेवी वेट कॅन्डिडेट म्हणटा पळय चार्चिल आलेमांव तो येवपाचो आसा, वाटेर आसा खंय. सो म्हाजो पयलो प्रश्न नरेंद्र सावयकर. नरेंद्र बाब, चर्चीन आपलो सर्क्युलर जो इशू केला तितून म्हटला की ट्रुली सेक्युलर पार्टीक वोट करा, सेक्युलर पार्टीक वोट करा म्हणजे काँग्रेसीक वोट करा असो मिनींग. बरें स्वातीबाई, माझो नेक्स्ट प्रश्न तुका.
तुमच्या पार्टीचेर आम आदमी पार्टीचेर असो आरोप जाता की तुम्ही कोयर आसता थंय झाडू मारिनात पण भलतेच कडेन झाडू मारतात आनी साफसफाई करतात. ना अशें ना लोकांचो डिमांड आसा लोक आपयता लोकांक जाय आज. बरें म्हाजो नेक्स्ट प्रश्न राजू बाब तुमकां. राजू बाब तुमी साऊथ गोवा कॅन्डिडेट, तुमकां खबर आसा की सद्या चौगुले कॉलेजीचो कितें प्रश्न चल्ला तो. सो चौगुले कॉलेजीचो प्रिंसिपल जो आसा तो म्हणटा की हायर सेकंडरी स्टार्ट जावंक दिवचो ना. सो तुमच्या मडगांवच्या लोकांक कितें संदेश? खंयच्याच मनशान प्रिन्सिपला कडेन कॉम्प्रोमायज करचो न्ही. म्हणजे प्रिंसिपल आरवी गांवकाराचें आयकुपाचें ना, तेजें आयकपाचें ना अशें तुमी म्हणपाक शकता. चर्चिल बाब येयलेले आसा आमच्या. चर्चिल बाब फाटल्या फावटी तुमी MP आसलेले तेन्ना तुमी 2.5 वर्सां कितें तरी MP आसलेले इलेक्शन तुमी. हांव 2.5 वर्सां MP सोडून येयलां गोंयांक फकत प्रोटेस्ट मारपाक. राव एक मिनीट चर्चिल बाब एक मिनीट. कोण तो? कोणाक इतली खोकली मारता? कोणाक इतलो खोकलो मारता? म्हाका सगळें कळटा. हांव एक सांगता, जस्ट इमॅजीन इज अ सिरियस प्रोग्राम आनी हेजेर मातशी सुद्दां कॉमेडी जालेली म्हाका आवडचें ना. पयलींच सांगता हांव तुमकां. खोकली मारता चर्चिल उलयता तेन्ना. तूं उलय चर्चिल बाब. तूं एक सांग चर्चिल बाब, फाटल्या तुज्या टेन्युअरान इल्लिगल रिक्रुटमेंट जाल्ले पळय, हांव हातीन तें करपाक. सावियो बाब, इज ही रायट? Absolutely. रेजिनाल्ड बाब, रेजिनाल्ड फाल्यां समजा तूं MP जालो जाल्यार मागीर कुडतोरी बाय इलेक्शन येतले तेन्ना तूं थंय कोणाक बसयतलो? तुजो कॅन्डिडेट कोण आसतलो? सोयरो बिरो म्हणजे सावियो विचारता. एक्चुअली सावियो इज आस्किंग दीस क्वेश्चन. सी ही हॅज नो रायट टू आस्क. तो आमी इलेक्शना बसून आनी कितली इलेक्शन गेली आनी तो इलेक्शना फर्स्ट टायम बसलो. आमचे तो ज्युनियर नवत फर्स्ट टायम कॉन्टेस्ट ज्युनियर कॅटेगरी. सावियो मागीर मागीर आतां कोण नेक्स्ट कोण विचारता क्वेश्चन कोणाक पळय? In an election, okay, people today are fed up. Like fasting आयला भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार. तुवें ऐकला हांवें ऐकला जॉबाक पयशे घेवपाक जाय. राव मातसो पळय सगळे कशे आसतात ते. हांवें सांगलां हरशी दिस इज सिरियस डिबेट जाल्यार सगळे आसतात. कितें चल्लां हें फकाणां? रेजिनाल्ड बिहेव युअरसेल्फ. नरेंद्र बाब, BJP म्हणटा तूं साऊथ गोंयान खंय 100% निवडून येतलो. राजू सुद्दां जाणा. राजू कितें म्हणटा तो? खरें? आतां ओगी कित्याक तूं झाडां मरे तूं सगळें आसूं सांगूंक शकता सदिना आसूं चड. पण राजू म्हाका एक सांग, कितलो तेंप जालो तूं MP इलेक्शनाची तयारी करता? गेली 8-9 वर्सां. म्हणजे फाटल्या फावटी एक्चुअली तुका टिकेट दिवंक जाय आसली पण क्रिस्टोफर फॉन्सेकान तुका टिकेट दिवंक ना. क्रिस्टोफर फॉन्सेकान कित्याक कॉन्टेस्ट करूंक ना ह्या फावटी? कित्याक? आन्सर ना. बरें शालोम तूं सांग, रेजिनाल्ड MP जालो जाल्यार मागीर कुडतोरी कोण कॅन्डिडेट आसतलो? कोण कॅन्डिडेट आसतलो अशें दिसता तुका? Reginald Lawrence, and I'm taking names. Reginald Lawrence. म्हणजे रेजिनाल्ड MP इलेक्शनाक जिखना अशें तूं म्हणपाक सोदता. म्हणजे तोच आसतलो फुडल्या हेका अशें बरें. इश्टानो अशे तरेन ही डिबेट जाल्लेली आसा आनी ती बी साऊथ गोवा कॅन्डिडेट्सांची डिबेट जाल्लेली आसा आनी ती बी शांतपणे जाल्या. विश्वास बसना की साऊथ गोवा कॅन्डिडेट्सांची डिबेट इतले शांतपणे जाली. Just imagine. मित्रांनो, तुम्ही केन्ना रेशमी चिमटो सिल्की पिंच म्हणून ऐकला? रेशमी चिमटो हे रागान काडटा पळय त्या चिमट्या परस चड दुखता तो, चड जिवाक लागता. आणि रेशमी चिमटो सम्राट आमच्या गोंयान CM मनोहर पर्रीकरा परस कोण आसा व्हडलो? आनी ह्या फावटी पुंडलीक नायक लेखक हेका आवय गे म्हणपाची पाळी येयली. सकाळ 7 दनपार रात इल्ले लागताले. त्या वेळार ते स्कॉच बी मेळनासले. स्कॉच खंयच्या हायटींतल्या भुरग्याक परवडटले. तो नारिंगी मोसंबी घेतालो. एक दीस सकाळची हडुळी, दनपारची तांबडी. पण सकाळचो ब्रेकफास्ट पासून ते रातचे न्हिदे पर्यंत ताका 2-4 घोट लागतालेच लागताले. तर एकदां असो सिगरेटूय आशिल्ली. ऑफकोर्स दारू बरोबर सिगरेट कशी नासतली. 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 त्यामुळे एक दीस तो रुमान बसून ते सगळे घोट घेतालो, बरोबर सिगरेट चालू आशिल्ली. दुसरो तो मित्र म्हऱ्यांत बसून कितें तरी ते गजाली उलयताले. दुसरो जो बरोबर आशिल्लो तो पळय हात सुद्दां लायना, सिगरेटूय पियेना आनी सोऱ्याकूय हात लायना. इतल्यान दोगूय जाण चकाट्यो करता करता रुमाचे दरवाजे ठकठक जाले.
आणि सिगरेट एस्ट्रेन दवरली, ग्लास सकयल दवरलो, गेलो दरवाजो उगडलो, समोर बाप म्हणजे बापूय बापूय भितर आयलो. आतां बॉब थंय सोऱ्याचो ग्लास सिगरेट पेट्टा. तो दुसरो भुरगो आशिल्लो मातसो हुशार, शेवटी आयआयटीचोच. त्यामुळे ताणें कितें केलें, सिगरेट उगडली हातान, ग्लास घेतलो आनी वॉकड आवट धरून म्हाका वाचयलो. अत्यंत ब्रिलियंट न्ही. बापायन काडून आवयन करंज्यो चोकल्यो कितें दिल्लें तें सगळें काडून दिलें. पयशेय दिले आपूण घेवन आयिल्लो ते. आनी एक 15-20 मिनटांनी आतां आपूण चल्लो म्हणून लागलो, पूण वता वता एकूच सांगता म्हणून लागलो, असल्या भुरग्या बरोबर संगत धरूं नाका. ह्या दिसांनी पुंडलीक बाबाची संगत मातशी बिगडल्या. म्हणजे पात्र आशिल्ले लोक संगतीन चड आयले अशें दिसता. सीएम मिशानी असता तेन्ना सामको आमचो कसो दिसता न्हू. पण काश अशें आसलेलें जाल्यार बरें जातलें आसलें. आतां ह्या रेशमी चिमट्याचेर पुंडलीक बाबान एक धुमको घातला तो पळया. कार्यक्रम आसत, हां तुमी आसा आनी कोण आसा, मनोहर पर्रीकर येवचें ना. निदान 500 लोकांक तरी हांव मेळ्ळो, जे म्हाका विचारताले खंय कार्यक्रम आसा. हांव म्हणटलो हांगासर आसा पण्णो गांवकाराच्या पुस्तक. हांव मुख्यमंत्री मरे पावचो ना. अशे खात्री लायक सामके सगळे अशे उलयताले. हांव एक मुद्दाम सांगता की जनमानसांत मुख्यमंत्र्याची हे बाबतींत कार्यक्रमाक साहित्यीक कार्यक्रम येवपाचे बाबतींत लोकांचें मत कितें आसा हें तांच्या कानार घालप बरें आयच्या निमतान कार्यक्रमाचे. बरं जालें न्हू चिमटो आनी धुमको. चिमटो काय धुमको. आमी एक ब्रेक घेवया, मागीर सांगता चिमटो काय धुमको तो. Just imagine.